ಉದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಮುನ್ನವಡಲ್ಯ ಅಂಚ ಮಂಗಳೂರಂತಿ 1945 ಇಸ್ವೇನ್ बेल्जियम तावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनरींनी खासगी रितीन सुरवातिल्लें देवासांव हर एका लोकांतय आज पावलां म्हणल्याक हांगा जमल्ली तुमीच साक्ष. 1945 इस्वेन बेल्जियम कार्मेलितांनी मंगळूरान कायम कोबें स्थापूंक निर्धार केलो आनी हाका गरजेची परवानगी लाभल्या उपरांत बंगेर पदावो म्हणलो हो 4 एकर दोंगोर मोलाक घेवन कार्मेल गुडो म्हूण वोलावन कोबेंत आनी कोपेल बांदलें. मार्च 18, 1954 इस्वेन तोवळसो मंगळूरचो बिस्प वितोर फेर्नांदान कोपेल आनी कोबेंत आशिर्वचन केलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं मार्च 19 सांजुजेच्या फेस्ता दिसा सहाय्यक बिस्प पेरीस हांणी मीस भेटयलें. हाचे संगी प्रागाच्या बाळका जेजूचें भक्तीपूण सुरू जालें म्हणयेत. 1956 इस्वेन तांणी युरोपांतावन बाळका जेजूची इमाज हाडयली. आज 30 अजापांची इमाज बाळक जेजूच्या पुणशेताच्या 10व्याक प्रतिश्ठापन केल्ली आसा आनी जायत्या भक्तिकांक भोव मोगाचें आनी भक्तीचें केंद्र हें जावंक पावलां. कार्मेल गुड्यार बाळक जेजूचें भक्तीपूण सुरू जाल्लें पुणशेत बांदल्या उपरांत न्हय. पुणशेत बांदून ह्या जानेराक 30 वर्सां जातात मात्र, पूण सुमार 67 वर्सां दितावन आतां फ्रात दिसपट्ट्या मागण्याक वापरतात त्या कोपेलान हर एका ब्रेस्तारा बाळका जेजूक नवें आसतलें. 1965 इस्वेन थोड्या भक्तिकांनी कोंकणींत बाळका जेजूच्या मनाक एक धाकटुलें मागणें छापून परगटलेले विशीं दाखले आसात. ह्या वर्सा आपल्या उक्तावणाची 30 वर्सां संपवचें हें बाळक जेजूचें पुणशेत बिस्प देवादीन बाजील सोजानी जानेवारी 11, 1996 इस्वेन आशिर्वचन केल्लें. आतां हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसांनी बाळक जेजूक नवें चलता आनी ब्रेस्तार बाळक जेजूच्या भक्तीपणाचो दीस जावन उरला. ह्या कार्मेल गुड्यार बाळक जेजूचें मंदीर आसपासच्या लोकांक मात्र न्ही पयशिल्ल्यांकी भक्तीपणाचें केंद्र जालां. ब्रेस्तारा मात्र न्हय आसता हप्त्या मदें भावार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मागण्यान करसून कार्मेलीत मोठवेसंतांव आत्मीक आनी लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोड आनंदान पाटी परतोवचें निजायकी दादोसकायेचें. सबारांक हो जागो आपलें दुसरें घर जालां. एका सुत्रान सांगचें तर बाळक जेजू आपणासरशी येवच्या समेस्तांक जात कात धर्म आनी प्राय लेखी नासतना उबारलेल्या आपल्या हातांनी बेसांवाचो शिवोर वतून येया म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो म्हणलो बरवसो सदांच दिता. बाळक जेजू ह्या पवित्र जाग्यार फाटल्या 72 वर्सांतावन हाजीर आसून ताच्या पवित्र नांवाक आराधन करचें भाग आमकां सगळ्यांक लाभलेल्याक आज अर्गां दिवया. ह्याच बाळक जेजूक आज व्हडा दाबाजान आमी मान पाठोवया. भोवन निबडिनो ह्या फेस्ता बाबतीं जायतो खर्च आसा आनी ह्या दिशेन 3000 आनी सडीत दिल्ल्यांक आमी इमाज्यो बेंजार वणतेल्या म्हूण बस दिल्ली आसा. आतां ह्या इमाजीचेर बेसांव मागूंक आमचे प्रोविन्शियल बाब मनदेक सिल्वेस्टर डिसोजा हांकां आपयता. तुमी सगळ्यांनी एक घडी बोर उबे रावचें. प्रार्थुया. सोर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता कित्याक साबार देण्यांनी आनी बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्याय. खेरीत भाशेन तुवें तुज्याच पुताचें देणें आमकां केलाय. हाचें वनवर तें देणें तुज्यान करूंक जायनासलें. तुवें तुकांच तुज्या पुता वरवीं आमकां दिलोय. ह्या मोठांत आमी खेरीत भाशेन बाळक जेजूक मान करता. जेजूचें नांव पवित्र जेन्ना आमी तें उच्चारता तेंच आशिर्वादाचें प्रार्थन जाता. तुजें
बेसांव आतां ह्या इमाजीचेर आमी मागतांव. जायत्यांनी आमकां आदार दिला ही वार्शीक परब समारंभूक. तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. आनी जीं कोण ह्या इमाजीक जेजू बाळकाक मान दितलींत तांकां तुजो आदार आनी घोटाय दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दय करून बसा. हांव नांवां आपयतना तुमी वेगळी वेगळी मुखार येवची आनी ह्यो वाती स्विकार ह्यो इमाज्यो स्विकार करच्यो. रोहन आयवन आनी रेनिटा डिसोजा बचपे मंगळूर. विनिल फर्नांडीस वामंजूर. राजेश पिंटो बलमटा. अनुष्का जेसिंता पिंटो नंतूर. जॉयल आनी जेसिंता मस्करेनस शंकरपुरा. सुधीर पिरेरा उर्वस्टोर. फ्लेवी मस्करेनस बिजय. लॅन्सी डेरिक रोड्रिगस कुत्तेतूर. स्टेल्ला डिसोजा कद्री. उपेंद्र जेसिंता क्रास्ता कुलशेखर. अनिल जानेट कुटिन्ना निर्मार्गा. क्लिटा अलेक्स कुटिन्ना बिजय. जीवन वास आणि कुटाम चौकी. लॉरेन्स आणि लविना कार्डोजा मंगळूर. नीता फर्नांडीस गंगोळ्ळी. जोसेफ गॉडविन डिसोजा कुळूर. रेश्मा नवीन मेंडोन्सा शंकरपुरा. राजेश वॉयलेट डिसोजा मँगलोर. स्टेल्ला मेरी पिंटो सुरतकल. सुनील फर्नांडीस बुंटवळ. डॅरेन प्रज्वल फर्नांडीस कासिया. मेल्विन आणि मेबल फर्नांडीस कद्री. कॅल्विन डिसोजा मोगर्नाड. सचिन वेगस बीसी रोड. जॉन लुईस वलेन्शिया. ॲश्लिन सेरा फर्नांडीस वामंजूर. पीटर आणि अनिता क्रास्ता कॅलराय. सावियो आणि शाइमा लोबो कुंटपाडी. आयरिन लोबो आणि कुटाम आणि सूरज कारकळा. शांती डिसोजा वलेन्शिया. क्रिस्टल आणि मिशेल सिक्वेरा बिजय. निहाल निशेल डिसोजा राणीपुरा. पीटर आणि जेसिंता आणि कुटाम देरेबाईल. जर दान दिवन कोणाची नांवां आपोवंक ना तुमी दयकर मुखार या. कित्याक थोडीं नांवां आखरेक आयिल्लीं आसात आनी थोडीं ऑनलायनीर आयिल्लीं दखल करनासतना आसात जाल्यार बेजार पावनासतना मुखार या आनी ही इमाज स्विकार करा. जर कोणाकी इमाज मेळोवंक ना तुमी मुखल्या दिसांनी पुनशेतांत ती व्हरची. थोड्या दादल्या स्वयंसेवक लागीं म्हजी खालती विनंती. पुनशेता मुखार थंयसर पुरुशां उपरांत येता देखून थोडीं कदेलां आसात तीं दयकरून काडून सायडीन दवरा. पुनशेता मुखार थोडीं कदेलां मांडलेलीं आसात तीं काडून आंब्यारो कमळान दवरा. देव बरें करूं. वरां 6 जावन 4 मिनटां जालीं. आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयतीं जावया. भोवन निबडिनो, आज आमी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताच्या ह्या निमाण्या मिसांत भाग घेवंक हांगासर गुडो सोडून आयल्या. हें 91st मिसाचें बलिदान आमी नवें सुरू जाल्ल्या तावन भेटोवचें. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर हो गुडो कितलो पवित्र जाला म्हणून हातून आमी समजूं येता. आनी ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतरच देवान आमकां जायतीं बेसांवां वतल्यान पवित्र येवकरिस्तान तो आमचे थंय आयला. आमी खंयसर गेल्या थंयसर आमचे संगी तो चल्ला. आमचे कुटाम नंदन केला. आमचो वावरू फळदायक केला. आनी आज ह्या सकट बेसांवांक अर्गां दिवन हे आमी मिसाचें बलिदान भेटयते आसा. जायतो त्याग,
सॅक्रिफीस कर्ण आमी हो गुडो सोडून आयल्या. जायत्यांक तुमकां वाहनां पार्क करूंक त्रास जाल्यात आसतले, जायत्यांक तुमकां वाटेर येतना कश्ट जाल्यात आसलेले, पूण आमी सगळां बाळका जेजू वयल्या मोगान हांगासर आयल्या आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत त्याच जेजूक आमी भेटोवंक वेते आसा. ताचें उतर आयकून आमच्या जिविताक आमी उजवाड जोडूंक आशेते आसा. तर मुखार भोवन न्ही भयणीनो, ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या जिवणान आमी भक्तीपणी भाग घेवया. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक, आनी हे लग्न उत्सव जावन आसा हे पवित्र येवकरिस्त. जेजून न्हय मन जातीचें मांस आमकां वाडचें, बगार आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवचें. जे कितें आमी खाता तशें आमी जाता आनी येवकरिस्ताक सेवलेली आमी येवकरिस्तीक मनशां जावंक जाय. हो जावन आसा एकतार कुर्साचो सांजुवांव, हाची 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता आनी होच विशय आमी फाटल्या दिसांनी नियाळलेलो आसा. सुम्यतें एकतार आनी तो एकतार कार्मेलाच्या दोंगराच्या सडणे मुखान त्यागाची, सॅक्रिफिसाची, दंडवणीची जिणी ही सकड आमकां जियोंक आनी त्या मुखांतर जेजू तें एकतार जोडूंक कुर्साचो सांजुवांव आमकां प्रेरण. आज ताची मजत आमी मागया. येवकरिस्तांतल्या जेजूची कृपा आमी मागया. तो आमचें तें येवं, आमचें प्रयत्न ताचें तें एकवटून करचें, ताच्याच आशिर्वादान भरलेलें जावं. भोवन आनी भयणीनो, ही थोडी प्रास्तावीक चिंतनां मतीन दवरून बँडानादार आमचे ह्या मिसाचे प्रधान याजक, ह्या दियेसीसचे विगार जनरल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना, सहयाजक सवये आल्तारी तेवशी मेटां काडटना आमी तांकां स्वागत करया. हांव सांगता म्हणसर तुमी बसून सासचें. आतां याजक बँडानादार वेदी सरशीं आल्तारी सरशीं मेटां काडटात. उबी रावया.
जिवितां अद्भुत भूख लाभोचे जिवीत लाभोचे सर्गी जेवान जेवता वैभव 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 देवा बापा भोगला जेसू ख्रिस्ता स्तुती पवित्रत्या त्रिएक निजा देवा आता आणि ससनात ससना स्तुती पवित्रत्या त्रिएक निजा देवा आता आणि ससनात ससना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो भोव संतोषान संभ्रमान मोगान आमी सर या कार्मेल गुड्याक बाळक जेजूच्या पुणशेताक ह्या पुणशेताच्या वार्षिक परबेक सांगात आयल्या आनी हे मीस ह्या वर्साच्या ह्या परबेचे 11चे मीस आनी ह्या मिसा वेळा प्रत्येक जावन आमी मागा जय हांगासर सेवा दिल्या सर वचो विशेष करून स्वयंसेवक जायती मिनत फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी उपरांत कालच्या आयच्या फेस्ताच्या दिसांनी मस्त मिनत वावून तांणी काडल्या मस्त साक्रिफीस तांणी केला हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या भक्तिकांक तांचे हांगासर येणें संतोषाचें सुगामयाचें जावच्याक तांणी मिनत काडल्या तांचे बसोत तांच्या कुटुंबा बसोत प्रत्येक तरान मागया सांगत आसा आमी एकामेका बसोती मागया आमी वर्त्या मोगान बाळूक जेजूचेर मोग अभिमान दवरून हांगासर आयल्या हाच्या पयलें आमी ह्या पुणशेताची भेट जायत्या फावटी केल्या आसतली आनी विशेष करून ह्या वार्षिक फेस्ता संदर्भार परत आमी आयल्या आसता बाळूक जेजूक आमी अर्गां दिवया जायते इरादे आमचे आसात ते सगळे बाळूक जेजूक समर्पण दिवया एकामेका बसोत आमी मागया आनी बाळूक जेजूचे आशिर्वादां भरपूर मापान आमचेर सर भक्तिकांचेर येदोळ हांगासर आयिल्ल्यांचेर आनी येवंक जायनातल्या खातीर आनी सांगातास जी कोण ऑनलायनार विक्षण करना आसा तांच्या समेस्तांचेर बाळूक जेजूच्या आशिर्वादां ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो विशय आज आमी ह्या फेस्ता संदर्भी नियाळूनच आयल्या आज ही तोच विशय आमी नियाळता सोम्यान आमकां जेवण तयार केलां आनी तें सोम्याचें जेवण येवकारिस्ताचें जेवण आतां आमी सेवंक फुडें वेता आनी सांगातास आमकां आमच्या जिविताच्या आखरेक आमी मुखामुखी वांटेली जावचें सोम्याचें शेळयेच्या लग्न उत्सवाचें जेवणय आमकां जेवंक हो संवसाराची ह्या संवसारांत आमी तयाराय करूंक आसा आनी ताची एक झळक म्हणल्यार बरी आमी हे मिसाच्या बलिदानाची तयाराय करया आमची पातकां वळखून घेवया नितळ मनान शुद्ध काळजान हें बलिदान भेटोवंक आनी देवाक सर्गीच्या बापाक मानवाल्लें जावन भेटोवंक आमी आतां आमकांच आयती करया आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या बसोत बगेव सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Good.
पापाच्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूल कर. तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका आरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. थंय तिका तिचे दाकामळे परतून दितलो आनी आकोराचे पलकें बरवशाचें दार जायशें करतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर. तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटाली, तूं म्हाका म्हजो बाळ म्हणून आनीक केदींच म्हणची नाय. बाळ देवाची नांवां तिच्या वंटा वयलीं हांव पयस करतलो आनी ताची नांवां कोणूच उलो मारचो ना. त्या दिसा हांव इस्रायेला पासून रानवट मनजातीं कडेन आनी अंतराळाच्या सुकण्यां कडेन आनी भुंयचेर सरतल्या जिवीं कडेन एक करार करतलो. हांव दोन आनी तालवार मोडून उडयतलो. देशांत आनीक झूज आसचें ना आनी हांव तांकां सुरक्षीत विश्व घेवंक दितलो. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विस्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विस्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतार. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळदार. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता. सदांकाळ तुझ्या नावाची ओडवी गाता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आनी वंदीवन
अगणिताची वडवी कोणाच्यान आटापूंक जाय. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळटाय. अरे एक पिळगी मुखल्या पिळगे तुझी कृत्या परगट करतली. वै तुझी अद्भुत कार्या वर्णितली. तुझी पदवी आणि महिमा पासरतली. तुझी मात कार्या गाजयतली. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळटाय. मनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविशान उलयतले. तुझा वडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुझा परमीत बऱ्यापणाचो उपकार आटयतले. युगा युगांक तुझे नितीवंतपण. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळटाय. सर्वेस्पर दयाळानी काकुळटाय. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत हांव बापा हुजेर सरपडोवन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरेच संपत्ते तावन पवित्रत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय, केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सोर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणयेचीं पाळां रोंबूं. मोगाचेर तुमची जिणयेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. समजूने व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे तें आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सोर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पोवी सभेन आनी जेजू क्रिस्त तें महिमा जावं संततीचे संतती पर्यंत ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. Honta qual tu mi fante zokon moje thai rauta ani zashe thai hao rauta to yetesh foldita. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. तुमच्या इसबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुया.
जेजू म्हणालो, तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशे एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाळ, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावणांतल्या तर फांट्यो बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशे जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावची जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिष्य म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळच्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे पूत वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेलगुड्याच्या बाळूक जेजूच्या ह्या पुणशेताच्या वार्षिक परबेच्या समयार पवित्र सभेंत कुर्साचो सांजो हांव सांत म्हूण पासारलें 300 वर्सांचें आचरण सांगता आसा ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून परगट केल्लें 100वें वर्स हो हे संदर्भ सांगता घेवन आज आमी ह्या फेस्ता मिसाक विसलो विशय येदोळूस आमचे मुखार दवरला. आपयलांक कार्मेलाक शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक. आपयलां कार्मेलाचो उडास काडटा आसतना कार्मेल गुड्याचो उडास येता, कार्मेल दोंगराचो उडास येता. पवित्र पुस्तकांत ताचो उल्लेख आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्ले हे दोंगर, हे पर्वत मनशान देवाक भेटचे जागे आनी देवान मनशा लागीं मेळोवन घेवचे जागे. आनी देखून खंयसर देव आसा, खंयसर मनीस देवाक मेळटा, खंयसर मनशाची आनी देवाची मिलागत जाता, तो कार्मेल गोडो म्हणूनच आमी म्हूण येता. दोंगरा वयलो अनुभोग तो विशिश्ट आनी विभिन्न. दोंगरा वयतावन भोंवतीची सोबाय आमी पळोवं येता, प्रकृतीची सोबाय आमी साखी येता. एकांतपणांत दोंगरा वयर दैवीक अनुभोग जोडी येता. थाबोर गुड्यार जेजूच्या ते एक सीस जेजू समें आसले, जेजू रुपांतर जालो आनी असलोच एक दैवीक अनुभोग त्या सिसांक जाल्लो पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. अशेंच पर्वता वयलो अनुभोग जोडच्या खातीर तो एकलो पर्वत सोडच्या खातीर पर्वताच्या मुळाक येवन पावलो. पर्वताच्या वयर ताणें दिश्ट घाली. ताका भोगलें पैन कश्टांचें, सडणी त्रासाची, उडकी रिस्केची. देखून तो भियेलो, तो नरगालो. देखून कांय मुखलें मेट काडच्या पयलें त्या पर्वताक सोडून देवुल्ल्याचो अनुभव कितें म्हणून समजूंक ताणें खुशी वेली. आनी देखून पर्वत सोडून देवुल्ल्यां लागीं एकल्या लागींच ताचो अनुभव ताणें विचारलो. आनी अशें एका फाटल्यान एकल्याचो अनुभव विचारून तो मुखार गेलो. आनी सगळ्या पर्वताक एक बोवाडो ताणें काडलो शिवाय पर्वताक चडचें एकच एक मेट ताणें फुडें दवरलें ना, एकच एक प्रयत्न ताणें केले ना. आनी ह्या वर्साचें हें फेस्त आमकां दोंगरा वयलो दैवीक अनुभव जोडूंक आमकां उलो दिता. देवान दोंगरा वयर आपल्या परजे खातीर केल्ल्या दोदोशी जेवणाचो उल्लेख पोरण्या सोल्ल्यांत आसा. पुश्टी जानवरांचें, रुचीक दाका वायनाचें जेवण देवान तयार केलें आपल्या परजे पासत
आनी हें जेवण जेवंक आपल्या परजेक देवान आपोवणें दिलें. जेजूनी लग्ना उत्सवाच्या जेवणा विशीं ओपारींनी सांगिल्लें नव्या सोल्ल्यांत आमी वाचता. लग्ना उत्सव संतोशाचें गडीत न्हवऱ्या होकले मदल्या एकवटाचो संभ्रम असलो एकवट मोगाचो. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत जायते फावटी खाजराच्या मिसावळां आमी आयकल्लें वाचप आनी थंयसर सांत पावलो एफेसकारांक बरोवन जेजू आनी पवित्र सभे मदें आशिल्लो तो एकवट मोगा एकवट दादल्या स्त्रियेच्या होकले न्हवऱ्याच्या त्या संबंधाक आनी एकवटाक आनी मोगाक तो सरी करता. आनी असल्या मोगाचो एकवटाचो संबंध देवानी आमचे मदें रुता करच्याक हो उलो आमकां समेस्ताक ह्या परबे समायार. असल्या संबंधाक देवान मनशाक आपोवचें आयच्या पयल्या वचपांत होजेया प्रवादीच्या त्या ग्रंथांतलें उतरय आमी आयकलें आनी थंयसर प्रवादी म्हणटा प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव ससनाक तुका म्हजी पतीण करून घेतलो. तेन्ना तूं सर्वेस्पराक आयकतली आनी वळखूंक पावतली. आनी देवान सर्वेस्परान कोणाक आपली पतीण करून घेतल्या आनी आमकां समेस्तांक जीं कोण प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन सर्वेस्परा देवाक वळखता तसल्यांक देव आपली पतीण म्हूण करता आनी आमकां ताणें आपली पतीण करून घेतल्या. देवानी ताच्या परजे मदलो पती पत्नी कसरी जालो हो एकवट दोंगरा बैल्या अनभोगाचो शिखरस म्हण आमी म्हणयेत. कुर्साच्या कुर्साचो सांज जुआंव जेजूच्या रुपांतरांत सिसांक जाल्लो सिसांनी आपणायलो तसो अनभोग आपल्या जिवितांत तो आपणायता. असलो अनभोग ताका सगळें समाधानेन आसल्या वेळास लाभलें म्हणून खंडीत सांगल्यार ती सूख जायत. जावंक पुरो ही गज्जेन बसून मागण्यार आसतना देवान तो दैवीक अनुभव ताका दिलो म्हळ्यार तें तितलें सारकें जावचें ना. दोंगर सडाचे जाल्यार कांटे कुंटे उतरोवन वचाचे, उबार थपकट वाट आमी समकाचे, काळक्यो अंकाराच्यो राती पाशार करीचे, संघर्शाच्यो खंदक आमी उतराचे. सुवार्थांतल्या 8 बागीच्या त्या शिकवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडिचे. एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजूच्या कुर्साचो फाटलाव आमी करीचे. कित्याक जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो फाटलाव करून कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आनी असली वाट कुर्साच्या सांज व्हांवन धरली आनी थंयसर ताका तो जालो कार्मेलाचो अनुभव, दैवीक अनुभव ताच्या जिवितांत. आबिलाच्या सांत तेरेझान कार्मेलीत स्त्रियांच्या मेळांत केल्ले बरी. दादल्यांच्या मेळांत ती सुदारण हाडूंक फुडें सरतना ताच्याच मेळाच्या सान्यांत हांवन तो टिकेक आनी कश्टांक वळख जालो. खतखत्या उदकांत च्या पाल्याची रूस सुटता. गर्भेस्तीन आवयच्या प्रसूतपणाच्या दुखी मदें आंजाळ बाळशें ह्या भुमीक येता. तशें संघर्शाच्या संदर्भी तसो मोग तसो अनुभव शिकाराक पावलो. कश्टांच्या सन्निवेशांनी दैवीक गुंडायेन बरलेलीं पुस्तकां बरपी आयलीं. काव्यां आनी गितां रुपार आनी ताच्या बरपा रुपार ताणें बरयलीं पुस्तकां 100 वर्सां आदीं ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हणून आपोवंक सकलीं. दी एसेंट ऑफ द माउंट कार्मेल दोंगराची सडणी, द डार्क नायट ऑफ द सोल आत्म्याची काळकी रात, द स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल आत्मीक कंथीग आनी द लिव्हिंग फ्लेम ऑफ लव मोगाचें जळत्यागडें असल्या आत्मीक गुणायेन बरलेल्या पुस्तकां मुखांतर तसो दैवीक अनुभव कुर्साच्या सांज व्हांवन पेल्या समें वांटून घेतलो. तो आमकां लाभयलो. टोनी डिमेल्लो म्हणलो ताच्यात द सॉंग ऑफ द बर्ड म्हणल्या एका पुस्तकांत एक ल्हान काणी सांगता आनी ती काणी जावन आसा सागोरांत एक ल्हान मासली व्हडल्या मासले लागीं आयली खंय आनी व्हडल्या मासले लागीं विचारी लागली तुका मस्त वर्सांचो अनुभव आसा आनी देखून सगळे सागोर म्हणटात तो सागोर म्हाका पळय जंय खंय आसा गे म्हणून. आनी ताका व्हडल्या मासल्यान सांगलें खंय तूं खंयसर जी येताय खंयसर उपयताय खंय हांव तुजें पोशण तुजें खाण घेताय तसो सागोर. कुर्साचो सांज हांव मोगाच्या सागोरांतच आपूण जियोवचो ताका अनुभव जालो. आनी देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत परत
आमी आयकल्लीं तीं उतरां क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय खेदी वर्ती म्हूण आटापणची सकत खुर्साच्या सांजुवांक लाभली. आपल्या जिविता काळारच आपल्या आध्यात्मीक मिस्तीक अनुभवांत शेळयेच्या लग्न उत्सवांत वांटेली जावच्याक संघर्शाच्या सन्निवेशांनी खारमेल दोंगर सोडची वाट तो समकलो. असल्या सन्निवेशांत ताणें आपलें नांवच खुर्साचो जुंवो म्हणून ताकाच ताणें आपोवन घेतलें. दोन ताच्या कृत्यां पुस्तकांत सान पावल आनी बार्नबास तांचें मिसांव करून आसतना ते तांकां भितरल्या लोकांक तांच्या बाबार्थांत तीर रावंक उत्तेजन दिवन म्हणटाले, देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय. देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय. तो वळ मात्र तो दोंगरा वयलो कार्मेल गुड्याचो अनभोग दैवीक अनभोग आमा समेस्तांक जातलो. क्रिस्तसो खुरीस जुदेवांक एक नालिसाई ग्रेकांक एक पिशेपण पूण क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरलेल्यांक तो देवाचे सकत आनी जाणवाय जालो. आनी खुर्साच्या सांजुवांक खुरीस जाणवाय आनी सक्तेचें बोळ ताचें जावंक पावलें. आनी हें सगळें कशें साध्य जालें? आयची सुवार्त आमकां जाप दिता. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां दाखवल आनी फांट्याची वपार आमचे मुखार दवरता. तुमी म्हजें तें एकवटान रावा आनी हांव तुमचें तें एकवटान रावतलों. म्हजे समोर एकवटान रावुल्लो यथेश्ट फळ दितलो आनी ताका तसलो अनभोग तो दैवीक अनभोग लाभतलो. दाखवल आनी फांट्या बरी तो एकवट आमचें तें आसल्या वेळार आमी फळ दिवंक शकतले. हांव कारण जेजूस आयच्या सुवार्थेन म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. खुर्साच्या सांजुवावन तेंच ताच्या जिवितांत केलें. जेजूसवें तो एकवटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक ह्या परबेचो हो संदेश आमच्या जिविताक आमी कसो लागू करचो, आमच्या जिविताक कसलें लिसांव आमी घेवचें. पयल्यान पयलें आमच्या आनी देवा मदलो संबंद, आमच्या आनी देवा मदलो एकवट, पती पत्नीच्या एकवटा परी, जेजू आनी पवित्र सभेच्या एकवटा परी, दाखवल आनी फांट्याच्या एकवटा परी. आनी एक असलो एकवट मागण्या मुखांत्र आमी जोडून घेवंक आनी तो वाडोवंक आमी शकतले. जशें पती पतीन एकामेका खालतेपणान एक बरें घराणें बांदून हाडटात, तशें खालतेपण देवा मुखार आमकां खालते जावन एकवटीत आसूंक आनी देवा समेत एकवटान आसूंक आमकां शिकयतात. दुसऱ्यान जिवितांतले संघर्श बाबार्थान फुड करूंक आमी शिकात जाय. जिवितांत कश्ट, पिडा, सलवणी, निराशा, बेकारपण अशे जायते संकश्ट संघर्श आमच्या जिवितांत उपजातात. असल्या वेळार आमी देवाचो आदार मागून घेता. आनी भाऊश हांगासर आयिल्लीं आमी आमचे जायते इरादे, आमचे जायते कंतुस्के घेवन हांगासर बाळूक जेजूच्या पांया मुळा हाडून आयले हांव. आनी खतखतीत मागण्यान देवाचेर असल्या विश्वासान आमी असले सगळे इरादे, आमच्या जिविताचे कंतुस्के आमी दिवंक हांगासर आयले हांव. पूण जायते मागल्यारी आमकां मेळनातल्या वेळार देव आमी आमचे कडेन करचें संभाशण खंयच्या विशयान घे म्हळ्यार आमकां बदलूंक जायनातल्या संगते विशयान. पूण मागणें जावन आसा आमी देवा लागीं करचें संभाशण आमकां बदलूंक साध्य आसलेल्या संगते विशयान. आनी जर मागण्या मुखांत्र आमी देवा लागीं संभाशण करता, आमी आमचे समस्ये, आमचे कंतुस्के ते परिहार करूंक आमी पावतले. खुर्साचो सांजुवांव असल्या आत्म्याच्या काळक्या राती मिस्तीक अनुभव जोडूंक शकलो. आनी असले संघर्शाच्यो घडयो आनी सन्निवेशां तो आत्म्याच्यो काळक्यो राती म्हूण आपयता. आनी पवित्र सभेचो दोतोर जावच्याक तेच आत्म्याच्यो काळक्यो राती तांकां मेळिल्लो उजवाड तो कारण जालो. ताची सोंसणीकाय, ताची तिरासाण, ताचो गूण बाबार्थ जेजूच्या उतरांनी सांगचें तर दर्यान मासली मेळनातल्या वेळार जिविताची दोन गूण उदकाक आमी व्हरूंक जाय, गूण बाबार्थाक आमी व्हरूंक जाय. आनी तो वळू आमकां मासली मेळटली, आमच्या सवालांक जाप मेळटली, आमच्या मागण्यांक देव कान दितलो, देव उलयतलो. तिसरें
बाळका जेजूक समर्पिल्लें हें पुणशेत आनी ह्या वार्षिक परब ह्या पुणशेताची आनी ह्या भक्ती कार्याक आमी सर व्हड संख्यान हांगासर सांगत आयल्या बाळका जेजूस उडास काडा ताच्या बाळपणाचें पवित्र पुस्तकांत जाल्ली घडितां उडास काडा मोरी जुजे आनी जेजू बाळोक जेजू तांच्या जिवितांत कितले संघर्श मेळ्ळे कितले कश्ट मेळ्ळे बाळका जेजूक तांणी तांच्या उस्क्यार तांच्या हांडयेर तांच्या खांदार दवरून व्हरता आसतना तांणी धैर्य सांडलें ना बाबार्थ होगडायलो ना बागार व्हरत्या बाबार्थान बाळका जेजूक तांणी सांबाळलो बाळोक देव जाल्लो मनीस तांचे समय आसलो आनी तोच बाळोक जेजू आमचे मदें आमच्या काळजांत आसल्या वेळा आमकांय तो बाबार्थान आनी धैर्यान भरतलो आनी आखरेक मोगाच्या भाव भयणीनो आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक मिसाचें बलिदान ह्या संवसारांतच आमी पात्र घेवचें वांटेली जावचें सोम्याच्या शेळयेच्या लग्न उत्सवाचें आचरण आनी ह्या आचरणाक परत आमी हांगासर एकूटाम जावन सांगत आयिल्ल्या वेळा सांत पावलान सांगचें बरी आतां आमकां सगळें आरशांत पळयलें बरी गैरें गैरें दिसता पूण एक दीस आमी मुखामुखी पळयतले शेळयेच्या त्या लग्नाच्या उत्सवांत एक दीस सर्गीच्या राजांत आमी वांटेली जातले ह्या संवसारी जिविता उपरांत शेळयेच्या लग्ना उत्सवांत मुखामुखी वांटेली जावच्याक ह्या संवसारी कार्मेलाक आमी बाबार्थान आनी बरवशान सोडून वचया आनी एक दीस शेळयेच्या लग्ना उत्सवांत आमी सर्व मुखामुखी वांटेली जातले उबे रावन आपोस्तलांचे सतमंत म्हणून आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सर्पद्वदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोनिया तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबावलो हांव कार मर्यादा सलमालो पोंस पिलाता काल ताणें कळ सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पद्वदा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसिबो करूंक येतलो म्हणटा पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या बोक्सांनी कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो बाळोक जेजूच्या आशिर्वादान जायतीं देणी आमी जोडूंक शकल्या आनी ह्या खातीर आमचे उपकारी मौन घेवनी हांगासर आयिल्ल्या संदर्भार हे जायते इरादे आमचे आनी आमच्या पेल्याचे सरभक्तिकांचे सर इरादे घेवन आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबाक बिस्पाक आनी सर धर्मीक बाबा भयण्यांनी आपल्या लोकांक बाबार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासता बरवशान जियेवंक तांचे जिणये मुखांत प्रेरण दिशें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाचे आडळते चलयतल्या मुखेल्यांक तुज्या हातान समर्पून दिता हांव आमच्या देशान शांती समाधानाचें वातावरण आसशें कर झुजाच्या वातावरणांत आसलेल्या राष्ट्रांत बरवसेचे आनी समाधानाचें राज स्थापीत करूंक वावरीशें कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक प्रितीवंत बापा आमच्या कुटुंबांत आनी समाजेंत आसलेल्या सर पिडेस्तांक आनी असहायक परिस्थितींत आसलेल्या भावा भयणींक तुका समर्पिता हांव आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या भावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तांव लाभोसो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजणांनी तांच्या जिणेंत मेळची पंतवहानां धैर्यान फूट करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवंक
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन चलोवन भावार्थी जिविताक सदांच साक जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ताक कुमो केल्ल्या सर्व दानींक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतांत सेवा दिवच्या आनी कुमो करच्या सर्व बऱ्या मनशाच्या भक्तिकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन मोगाच्या आनी बोगसण्याच्या वाटेन समकोन बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक सर्गींच्या लग्न भागीदार जावंक तुजी कृपा दी आनी आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे शरीरादे गडीभर मोतीन हाडया. हे वर्स आमच्या जीएससीन भुरग्यां बसोत समर्पिलां. आमच्या भुरग्यां बसोत मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो मोगाळ बापय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत गरजेचें सर्व तूं आमकां लाभयताय. तुज्या पुता जेजूक बाळोक जावन आमी विशेश करून मान करता आसतना ताच्या मुखांत तुवें आमकां बसायली सत देणी तूं आमकां लाभय. तुवें दिल्या सर्व उपकारांक आमी अर्घ दिता आसतना सडीत उपकार तुजे तावन आमी मागून घेतल्या तेय तूं आमकां लाभय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुझ्या फुल्यां फुलां विविध रसना स्वादीक फुलां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयां तळा. Mundo
क्रिस्ताच्या घे बाबा घे गुंडो देवा उषा बाबरान केलो मेंतलो वेदन मासारकान क्रिस्ताच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गानी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें तें तांव नासतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं समयता साय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता.
तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babartaso good purgatoria. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बलयात आनी तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकार मरियेच्या, भाग्यवंत दमदूतांच्या, वैभवी रक्त साक्षांच्या कुर्ससो सांजवांव आनी समेस्त भक्तां सांगाता ते वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा लियो आमच्या बागिवोन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सोबेच्या समेस्त गवळ्यां आनी दर म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददुशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या वदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांदन
ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास, आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशे आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळ्ळे पडो दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकमेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. हांगासर सिस्टरांनी आमकां कुमगार वांटूंक आदार दिवचो दयकन ಸೆಕ್ರೆಸ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುವುದು. मगचनो पवित्र युकरिस्तांत भाग्येवची आमी जेजूक आमच्या काळजान भक्तीपणान स्वीकार करया. चड डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना हो वेळ जेजूक आमच्या काळजान स्वीकार करच्याक उपरांत ताचे हाजीरपण आमच्या काळजान भोगच्याक आमी वापरया. वर म्हाका तुज्या सांगाता, चल आमी धावया. राय म्हाका आपल्या कुडांत व्हरता. तो आमचो संतोष आनी उल्हास. दाका सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाखणतल्या. खरेंच तुजो मोग करूंक फावो. उतरां ही लिखलेली गितांतले गीत पुस्तकांतले.
म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी, ह्या वेळार मौनपणी म्हाका तुजी सरशीं व्हरताय. तुज्या काळजाच्या कुडांत म्हाका तूं जागो करून दवरताय. आपयलाय तुवें म्हाका कार्मेलाक, म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला. ह्या लग्न उत्सवांत तुज्या सांगताय एकवटच्या. आमी तुजे बरी जावंक तूं आमचे बरी जालोय. पथकांत सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे तें हांव एकवटतना धी म्हाका वांटो तुज्या देवपणांत. जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणांत, भुलय म्हाका तुज्या मासांत आनी तांबय म्हज्या आत्म्याची ताण तुज्या रगतांत. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या हर येता. थीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदान. सांगता सोम्या आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून. आनी संतोश पावता, उल्हास करता आनी स्तुती दिता. कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच लागीं पावला म्हज्या जिवितांत. स्वीकार कर तूं म्हाका हांवें तुजो सांगच्या. ये सोम्या काळजा आशेव आसा तुज्या मोगाळ येण्या. स्वीकार कर तूं म्हाका हांवें तुजो जावच्या. सोम्या
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवचेले. हे तुझे मोगाचे येवजणे पासोत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. मुगाळ बाळूक जेजूच्या भक्तीकनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सांज मागता. आज बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचो निमाणो दीस आनी निमाणें मीस आनी हे 91st मीस. नोवेनाच्या हर दिसांनी 9 मिसां आनी अशें 81 मिसां आनी फेस्ताच्या हर दिसा 5 मिसां अशें फेस्ताची वट्टू 10 मिसां आनी तातूंत 6 बिस्पाची मिसां. फाटल्या 12 दिसांनी हांगासर निरंतर आत्मीक संभ्रम चल्लो. आमच्या फेस्ताचो विशय आसलो आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. वय कशें घरा एक काजर आसतना हप्तोभर संभ्रम आसता गे तशें हांगाय वोज्याच्या पुरुशमतांव धरून आज म्हणसर संभ्रमच संभ्रम. एकडच्यान खुशी जाता फेस्त सक्कड आपुरबायेन संपलें म्हूण आनी एकडच्यान बेजार जाता फाल्यां बॅक टू नॉर्मल म्हूण. काल एकले म्हणाले फादर सदांय अशेंच नोवेन आसूं दी म्हूण. ही तिची बोगणां तिची मात्र न्हय आसता. हांव चिंता आमा सुमेस्ताच्या बोगणांक तिणें उतरां गुंतलीं. वय अशें भोगता तर कितली दादोसकाय संतोश आनी तृप्ती भोगल्या तें आमकां स्पश्ट जाता. वय फेस्त म्हणटना जायती तयाराय वावूंट पुरासण आसा पूण ह्या फाटल्या दिसांनी ती पुरासणी एक थ्रिल जाल्या. वावूंट ती वावूंट म्हूण बगोवंकूच ना. हे एक बाळक जेजून हांगा करचें आनी एक व्हड जाप. कालच्या आनी आयच्या ह्या 2 दिसांच्या फेस्ता संदर्भी कितलो लोक आयलो ते हांगासर आशिल्ल्यांक आनी सोशल मिडियार आनी खबरे माध्यमांनी पळयल्ल्यांक कळटा. सगळ्या गुड्यार चेरां घाल्लीं तरी पावन आसतना भक्तीकांनी उबे रावून भक्तीपणान मिसान भाग घेवचें पळयतना आमकां इल्लें बेजार जालें. वय ही जावन आसा ओडणी भक्तिकांची बाळका जेजूताय. आनी आतां परत्यान तुमी इतल्या व्हड संख्यान हजार जाल्लें पळयतना जें कितें हर नोवेना वेळार आमी मागता जेजू बाळका तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत. हे मागणें जारी जाल्ल्याची स्पश्ट लक्षण आहे. बाळका जेजूक अर्गां आनी स्तुती. ह्या संदर्भी तुमकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे रास रास उल्हास आनी सुभाशे. बाळूक जेजू तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर तुमी करच्या वेव्हाराचेर आनी फुडाराचेर आशिर्वादां वतून दी आनी तुमचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण आमचें मागणें. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. घट्ट ताळयो धन्यादेवाक हें फेस्त आचरण करूंक आमकां ताणें फावो केल्ल्याक. हें फेस्त आमी मिस्तिकांचो मेस्त्री कार्मेलीत वर्दीचो सुदारक कुर्साच्या सांजुवांच्या शिकवणेचेर मांडून हाडलें. ताच्या सांतीपणाची 300 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां हे 2 जुबले आचरण करचें आमचें एक वर्तें भाग. ताची शिकवण नोवेनाच्या 9 दिसांनी आमी नियाळ्ळे आसता. जें कितें आमी आयकलां तें पाळूंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करतना तोय आमचे पासत विनंती करूं. आज आमचे संगी ऑनलायनीर जायतीं बाळूक जेजूची भक्तिका ह्या मिसान आत्मीक रितीन भाग घेते आसात. परगांवान वावर करची तशें शिकची, हांतुळणार आसची आनी कारणांतर हांगासर येवंक जायना आसची. तांकां सगळ्यांक आमी हाय म्हणटा. बरें फेस्त मागता आनी बाळूक जेजू तूं तांकांय राख आनी सांबाळ म्हणून त्याच जेजू लागीं आमी हात जोडटा. आज ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आसात
मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना, आमच्याच दिएसीसचे विगार जराल, तांकां आमच्या या पूर्ण शेतांतय तशें बाळका जेजूतय एक विशेष वडणी. ते हांगाच्या फेस्ताक सुखयन अशें येतात. आमकां तांच्या उत्तेजनाच्या उतरांचो गवळीक मार्गदर्शन असो तेंको सदांच आसा. मोन्सिंजर बापानो, आज ह्या संपणेच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरान आनी कुर्साच्या सांजुवांच्या शिकवणेन आमकां प्रेरिपीत केल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आनी आतां आमी सकडांनी पेटच्यो ताळयो सगळ्या दिएसीसीक पावोवंक जाय. तशेंच ह्या मिसान भेटोवन केल्ले आमचे प्रोविन्शियल मनदेक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा, तांचे सल्लागार सैरे याजाक, आमचेच कोवेंताचे तशें भायले कर्मिलीत सर्व धर्म भयणी तुमकां आमचे दिनवास. आमकां पळयतना तुमचो एक कर्मिलीत आसलो तर कितलें बरें आसलें न्ही, तुमकां अशें भोगता आसतलें न्ही. वय, ती एक बरी वाडावळ. खंडी जावन आमकां देवपणाची गरज आसा, तशेंच तुमकांय आमची गरज आसा. कित्याक तुमी दिसाच्या वारातीच्या खंयच्याय घडये आमचें कॉल बेल मारा, जावं वांजेल रजार करूंक, वेहिकल बेंजार करूंक, कुमसार जावंक, कावन्सिलींग घेवंक आमी तयार आसा. तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या सेवेक वचूंक पयलें प्रेरेपीत करा, मागा आनी उपरांत आमकां सांगा. 13 वर्सांच्या तरबेती उपरांत तुमच्या पुताक ह्या आल्तरेर पळोवचें भाग तुमकां मेळटलें. तुमच्या पुताक धाडूंक जायना जाल्यार सुरसूर नाकात. येदोळूच सेमिनेरींत आसच्या ब्रदरांक तुमी पोसकें घेवंक जाता. स्पिरिच्युअल एडॉप्शन म्हणटा आमी. तांचे पासत मागोवंक, तांचे तरबेतीक पयशांचो आदार दिवंक जाता. आनी अशें पवित्र सभेक एक बरो याजक रुपीत करचे थंय तुमी आमचे संगी हात मेळोवंक जाता. ह्या विशीं चिंता आनी आमकां मेळा. आयचे कोयार आंजाकोर तांणी अंजाळ ताल्यान गायला मात्र न्ही, आमकां मागोवंक आदार दिला. देवस्तुतीची भक्त वाडयल्या तांकां 2 ताळयो. तशेंच आल्तार सेवकांक आमचे थँक्स. ह्या फेस्ता बाबतींत जायतो खर्च आसा. 12 दिसांचो संभ्रम आपापींच चलना आनी जायत्या उदारमनाच्या दानींनी आदार दिला. 3000च्या केसडीत दिल्ल्यांक आमी इमाजी दिल्यो. जे कोणाक ह्यो इमाजी मेळोवंक नात ते मुखल्या दिसांनी तुमी व्हरयेत. पयशा रुपार वरवे रुपार आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी आमचे मान बगायता. आमच्या कोवेंताच्या तशें पुणशेताच्या दफ्तरान, स्टॉलान, कोवेंताच्या पार्लरान, नमन बाळूक जेजू कोंकणी म्हयनाळ्याच्या दफ्तरान, कार्मेल किरण मिडिया स्टुडियोन, यात्री निवासान पुणशेत नितळ करूंक पुणशेता भायर सेक्युरिटी जावन कोवेंताच्या तोटान कुजनान वावर करच्या, तशें सॅक्रिस्टीन वावर करच्या आमच्या सपोर्टिंग स्टाफाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा फेस्ता विशीं मिडिया कवरेज दिल्ल्या राहुल एडवर्टायझर्स, कॅम्पसा भितर मिडिया कवरेज केल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाक आमचे सलाम. त्या भायर पार्किंगांत, स्टॉलांत मिसांग घेवच्या, तशेंच नमान बाळूक जेजू कावंटरांत कुमक केल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक आमी दिनवास पाठयता. ही वार्षिक परब बऱ्यान चलच्या कोवेंताच्या हर फ्रादीन ब्रदरान तशेंच ह्या कोवेंता बायल्या आमच्याच याजकांनी तांकां वयसून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळन बरें मुखेलपण दिवचें सांगता. हें फेस्त एका ग्रँड नोटार आखेर जावचें बरें पळयलां. ह्या दिशेन वावुरलेल्या सर्व कर्मलीत फ्रादींक चेपे उखलता. देव बरें करूं. कुर्साच्या सांजुवांचे 2 जुबले आचरण करतना तशेंच ह्या देसिजींत हें वरस भुरग्यांचें वरस म्हूण परगट केलां आसता आमी सुमार 400 दुबळ्या आनी गरजेवंत भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें येवजन आसा केलां. ह्या दिशेन येदोळ आदार दिल्ल्यांक आमी थँक्स म्हणटना आमकां आनीकय तुमच्या मोठ्या आदाराची गरज आसा. तुमी मुखल्या दिसांनी एकल्याक, दोगांक वा चडीत भुरग्यांक स्पॉन्सर रावून आदार दिलो जाल्यार आमच्याच समाजांतल्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक मजत केल्ले बरी जाता. तुमी आमचो हात सोडिनान म्हणलो बरवसो आमकां खंडीत आसा. तुमी हांगासर आयिल्लीं जायतीं फोटो व्हिडिओ काडून सोशल मिडियार पोस्ट करते आसात. तुमकां बरें मागता. ह्या वेळार आमचे सोशल मिडिया हँडल आसा IJS मँगलोर. हाका टॅग करा वा कोलॅब करा. हांगासर तुमी जोडलो संतोष आनी अनुभव आनीकय दडतो करूंक आमी तुमकां आदार दितले. क्रिसमस फेस्ता आनी बाळूक जेजूच्या फेस्ता संदर्भी आसा केल्ल्या स्पर्ध्यांक आमी सकाळींच्या मिसा वेळार इनामां वांटलीं. हें स्पॉन्सर केल्ल्या मानदिक बाब रुडॉल्फ डिसोजा कर्मेलीत, फ्लेवी मस्करिनस बिजे, अनसिला बिट्टो शिरवा हांकां तशेंच
एवकरिस्तीक पुरुषावाक वाहन दान दिल्ल्या सेझरी कॅटरर्स मालक जोसी सिक्वेरा हाका आमचे दिनवास. ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನೊವೇನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾದ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. बहुन निबडिनो आमी हांगसर रस्ते कर्मिलीत फ्राद आनी आमची आत्मीक सेवा आमी दिता तें खरें. हें जण आसो भक्तीक हांगसर आयिल्ल्या वेळार ताका आमची बागलां सदांच उक्तीं आसात. आमचें मुखेलपण आसा, पूण आमकांच सगळें करूंक जायना. त्या देखून आमचे हात जावन, आमचे पाय जावन वा उरचे आमचे जायते स्वयंसेवक आसात. वाडे नात, समिती ना आनी हें करी तें करी जे म्हणचो दबाव ना. जाल्यार स्वंत कुशेन आपणाचेंच पूण शेत म्हूण लेखून हांगसर दीस रात वावुरचे स्वयंसेवक आसात. आमी न्हिदचे पयलें, आमी न्हिदले उपरांत तांणी न्हिदोंक गेल्लें आसा आनी आमी उठच्या की पयलें हांगसर येवन सर्व मांडावळ तांणी केल्लें आसा. 12 दीस रजा घालून हांगसर वावुरलेले आसात. घट्ट दोन ताळयो ह्या सर्व स्वयंसेवकांच्या निस्वार्थी सेवेक. तांकां सगळ्यांक मुखार आपोवन हाडून मान करया म्हूण बगता, पूण तांच्या मुखेल्यांक मुखार आपयता आनी आमच्या प्रोविन्शियल बाप तशेंच कोवेंताचे सहाय्यक वडील मानदीक बाब दीप हांचे तावन आमचो मान तुमी स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. हांव नांवां आपयतना तुमी हांगसर वेदी वयर येवचें आनी एका वाटेंतल्यान तक्षण सकयल वचें. KA 19 MA 1722, KA 19 MA 1722 आणि KA 21 M 5327 ही वेहिकलां तुमी बेगीन काडची. पयलें इन्फिन जीजस जेवण समितीचो सुनील डिकुन्ना जेवणाची संपूर्ण हारभार ह्या समितीन घेतला. इन्फिन जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन हाचो अध्यक्ष जॉय क्रास्ता तांणी मार्गार रावन मार्गार ट्रॅफिकाची जतन घेतल्या. बाळूक जेजू कुटुंबाचो उपाध्यक्ष वलेरियन फुर्तादो दादल्यांनी थंयसर ट्रॅफिक कंट्रोल केला, जाल्यार स्त्रियांनी हांगसर माटवा भितरली शिस्त सांबाळल्या. सेक्युलर कर्मिलीत मेळाचो वडील ग्रेशन डिसोजा स्टॉलांत आनी जेवण वाडूंक तांणी आमकां आदार दिला. कार्मेल सोल्जरांचो हरिएका ब्रेस्तारा तशें ह्या दिसांनी संजेर हांगसर ट्रॅफिक मॅनेज करतात तांचो मुखेली क्लिफर्ड डिसोजा. हर ब्रेस्तारा अल्तारेक फुलां दान दिवच्या तुलिप ए फ्लावर्स पॅराडायज कुलशेकर हांचो. ह्या फेस्ता संदर्भी आनी हरिएका वर्सा पुणशेता भितर तशें हांगा अल्तार धर्मार्थ फुलांनी सुरंगारायला जनरल फ्लावर्स उर्वा हाचो मालक फ्रँकलिन मोंतेरो. पुणशेता भायर बाळूक जेजूचे 2 अलंकारीक ग्रट्टे, पुणशेता मुखार एक प्रवेश द्वार, बेसांव दिवचे कडेन अलंकार, वस्तू प्रदर्शनाक पागोडा, बाळूक जेजूच्या ग्रट्ट्याचो अलंकार हे सर्व धर्मार्थ करून दिला लोबो एरेंजर्स हाचो मालक ऑल्विन लोबो आनी कुटाम. आल्तरीच्या वाजांक दान दिल्लें आसा ॲशली लुवीस उर्वा. जेवण वाडूंक आयदनां दिल्ल्या रोड्रिगस कॅटरर्स. कुजनाक वजी हाडूंक व्हरूंक वाहन दिल्ल्या संतोष मिनेझस बोंदेल. आमकां खंयच्याय वेळा सर्व रितींनी आदार दिवचो बेनेट डिसिल्वा. आमकां ह्या दिसांनी रांदपाक धर्मार्थ उदक दिल्ल्या दिलराज मालक उषा ट्रॅव्हल्स. आईच्या ह्या संपणेच्या संभ्रमाक आनी एवकरिस्तीक पुरुषवाक 2 ब्रास बँडा मालकांनी आमकां बँड स्पॉन्सर केला. मिलाग्रिस ब्रास बँड मालक लॉयड ऑझी पिरेरा आनी सेंट रिटा ब्रास बँडाची मालकी मिशेल शेरेल अरन्ना कासिया. ह्या 11 दिसांनी उदक दिल्ल्या उषा ट्रॅव्हल्स मालक दिलराज आनी कुटाम. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. एका मनशान
आपणाचें पोट पाड जालां वा जेवणाक मीठ नातलें मिरसांग समानातलें म्हूण कंप्लेंट करूंक ना. तर इतल्या अपुरबायेचें रांदप आमकां हर एक वर्सा मोहन भट आनी ताचे संगाती रांदून दितात. निमगे ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. भोवन निबडिनो ह्या मिसा उपरांत एवकरिस्तीक पुरशेंव आसा, निमाणें एवकरिस्ताचें बेसव आसा. तुमी सगळ्यांनी ह्या पुरशेवाक रावोजे सांगात दिजे म्हूण आमची आशा. घट्ट दोन ताळयो मोहन भट हाका. आता आमच्या मोन्सिंजर बापांनी मुखार येजे आनी आमच्या प्रोविन्शियल बापा तावन उडासाची काणीक जावन बाळूक जेवची इमाज स्विकार करची म्हणून हांव विनंती करतां. जेवणा संदर्भी जेवण वाडूंक मजत दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक थँक्स. जर कोणाकी नांवां सोडून गेल्यान तर माफ आसूं. तुमच्या मागण्या रुपार वरवे रुपार काणिके रुपार आनी बऱ्या उतरां आनी प्रसारा मुखांत्र बाळका जेजूचें हें पुणशेत तुमी तुमच्या काळजाक लागीं दवरलां. बाळूक जेजूची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आमी मागतां. सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां मोन्सिंजर बापा तावन फेस्ताची सुभाशेची 2 उतरां, त्या उपरांत निमाणें बेसांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हळां बरें फेस्त मागलां. कार्मेलीत याजक हांगासर जायती सेवा दिवन आसात. केदाळे हांवें सांगचें तर DSCत एक धार्मीक घर जावंक पुरो दादल्यांचें वा स्त्रियांचें, सिस्टरांचें, पाद्र्याबांचें 3 धार्मीक घरां DSCत एक पावर हावज आशिल्लें बरी. पावर हावजांत न्हू करंट पास जाता, आमची घरां उजवाडटात, मेशनां चलतात. त्याच प्रमाणे आत्मीक फाबार दिवची घरां ही धार्मीक घरां, कित्याक थंयसर निरंतर मागणें चलता. आनी ह्या संदर्भी कार्मेलीत याजकांक आमी बरें फेस्त मागतना तांच्या सेवेक सरस्वतीची भरपूर आशिर्वादां लावप दी म्हणून ह्या संदर्भी हांव मागतां. ह्या बाळूजीच्या पुणशातांत म्हाका इल्लो अभिमान कित्याक म्हळ्यार हांवें फिरगजेंत आसतना जायते फावटी गरजेवंतांक एक ल्हान चीट बरोवन हांगा धाडिल्लें आसा आनी तांकां तांणी कुमक केल्ली आसा. आनी असलो वावरी हांगासर जाता म्हणलो अभिमान आनी संतोश देखून ताचें तें म्हाका अभिमान. परत सर कार्मेलीत याजकांक तुमच्या सगळ्यां तर्फेन, भक्तिका तर्फेन हांगासर हजर आसल्या सर्व कार्मेलीत न्हय आसलेल्या तावन तांच्या तर्फेन हांव बरें फेस्त आनी ताच्या मिसा वावरां सर बरें मागतां. देव बरें करूं. उबे रावन सरस्वतीचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सर्व बुजवण असो देव तुमकां आपले आशिर्वाद तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वांटूं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. बाबातान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी फळादी करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावों. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडोवकार. जेजू बाळकतावन जोडलेल्या बेसावांक अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडतां. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरतां. तुज्या अजेपांचे इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी.
सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन देत आणि तुझी कळनातली दैवीक मजत चढून देत सरस्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आतां अकरेचें कंतार आसचें ना, ताच्या बदलाक सक्रामेंताच्या आराधनाचें कंतार आसतलें. मोठवें हांगासर आराधन करतच आमी एक येवकरिस्तीक पुरशांव काडटले. हांगासर एक्झिट गेटींतावन वचून राज रस्त्यार वचून प्रवेश द्वारा मुखांतर आमी पुणशेताक प्रवेश घेतले आनी थंयसर येवकरिस्ताचें बेसांव आसा आनी उपरांत बावटो देंवोवन आयच्या ह्या 12 दिसांच्या संभ्रमाक आमी संपणी हाडटा. याजकांनी तांची मुस्तायकी काडचे खातीर सॅक्रिस्टीक वचें आनी उपरांत पुरशांवाक सांगात दिवचो. संसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणून बसयल्ले जेजू आज ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर तूं आमच्या मुखार आसाय. तुका अर्ग आनी होगळाप फाटल्या 12 दिसांनी तुवें आमचेर धराळ आशिर्वादां घाली आनी आज व्हडा भक्तीन व्हडा अभिमानान व्हडा संतोषान तुका परगट जावन मान करूंक आमी अत्रेकता. आमच्या रस्त्यांनी तुका घेवन आमी तुजी आनी तूं आमचो धनी, तूं आमचो राय, तूं आमचो सोडवणदार म्हणून उक्त्यान पासारूंक आमी अत्रेकता. आनी ह्या वक्ता पयल्यान तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या हे वर्तें भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्याक पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां तुजें करून घेतल्याय, तुजींच जावच्याक तुज्या रक्तान आमकां विकती घेतल्याय. आपयलाय खारमेलाक शेळयेच्या लग्ना उत्सवाक तुज्या लग्नाक आमकां तुजी होकाल जावन तुवें विंचलाय. केदें वर्तें भाग सोम्या. जशें एक पतीन आपल्या पती थंय अभिमान पवता, तुज्याकी वर्तो पती कोण मेळोवंक साध्य? तुज्याकी संपूर्ण कोण ह्या संवसारांत आसूंक साध्य? सर्व संपूर्ण सर्व बऱ्या देवा तुजे मुखार आमी साश्टांग पडटा. ही आमचें आराधन, ही आमची स्तुती आनी जें कितें आमी आज काडटा तो पुरशांव तुका मानवल्लो जावं.
ह्या पुरुषावन मेळच्या आम्हा समेस्तांक तुज्या मोगान तुज्या कुरपेन आनी अभिमानान भर आम्हा हरी एकल्याक एक ताबेर नाकल जावंक तुका वावोवचे तसली हातेरां जावंक तुवें आपयलाय तुजे संदेशकार जावण तुवें आमकां मागलाय तुज्या रक्तान आमकां धुलाय आनी नितळ केलाय तुजींच जावन तुवें आमकां वेंगलाय अर्ग आनी होगळाप तुका सोमया भाऊ आनी भयणीनो खंडीत जावन आमकां हरी एकल्याक अभिमान आसा संतोश आसा आनी जेजू आमचे संगी येवंक अत्रेकता त्या दिसा निमाणे फावटी तो जेरुसलेमाक पुरुषावार गेलो आनी ताच्या उपरांत ताका जिवेशी मारले आज आमचे संगी पुरुषावार येतलो परत आमी अभिमानान ताका पुरुषावार व्हरतले हांव आमचो सडवणदार ह्या सगळ्या सर्गा संवसाराचो राय म्हणून आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सालीन आमी दाखोवंक आमकां एक आपोवणें येदोळसू आमी तयार आसा आसता ताका आमी अर्घ दिवया हे गडीबोरू ह्या सगळ्या पुरुषावांत ताका एक साक्ष जावंक ताका एक अभिमानान आमचे बद्धता ताका दाखोवंक एक अवकाश मेळिल्ल्याक संतोश पावया जायतो लोक आमकां पळयतलो आमच्या सालीन आमच्या उतरान आनी जें कितें आमी करता जावंक बरो गायतले हांव तें सगळें सोमयाक मांडवल्लें तसलें जावं दी आमकां आशिर्वाद करचे तसलें जावं दी आमच्या गांवाक सोडवून हाडचें तसलें जावं दी म्हणून अत्रेक घ्या भोवन निबडीनो बोसा आमी गडती करची नाका बसया हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमी वेचे ताच्या पयलें KA 19 MH 2413 हें वेहिकल दयेकन काडा KA 19 MH 2413 आतां आमी पुरुषावार पयलें मिलाग्रीस ब्रास बँड वेतेलें ताचे उपरांत कुरीस आनी वाती आनी उपरांत आल्तार भुरगीं उपरांत लोक 2 लायन करून वेतात ताचे उपरांत सेंट रिटा ब्रास बँड ताचे उपरांत सिस्टरां याजक आनी ब्रदर्स आनी उपरांत पवित्र येवकरिस्ताचें वाहन परत्यान सांगता थंयसर स्वयंसेवक शिस्त आसा करा फर्स्ट मिलाग्रेस ब्रास बँड तुमी सुरू करचें ताचे उपरांत कुरीस आनी वाती आल्तार भुरगीं उपरांत लोक उपरांत सेंट रिटा ब्रास बँड उपरांत सत्री घेतिल्ल्यो स्त्रियो सिस्टरां याजक आनी उपरांत पवित्र येवकरिस्ताचें वाहन आनी ह्या वेळार हांगासर गायन मंडळी गितां गायतलीं आमी मोद्या वाटेर वातयो पेटयतल्यो आतां न्ही तुमच्या हातान दिल्ल्यो वाती तुमी घेवच्यो मोद्या वाटेर आमी त्यो वाती पेटयतल्यो आनी उपरांत पुणशेताच्या मुखेल द्वारांतल्यान वयर येतल्यो दयकन मिलाग्रीस ब्रास बँड तुमी मुखार वचें थंयसर कुरीस घेवन आल्तार भुरगे ताचे उपरांत लोकांनी तुमी फाटल्यान तावन वसा त्या सायडींतल्यान उठोवन वसा पुरुषांक सांगात एकच पटी उठचे नाका तुमी हांगा बसा हांगाच बसा नाजाल्यार गर्दी जाता दयकन प्लीज मटवाच्या अर्द्या वंटांतले उठोवन वसा गर्दी करिनाकात तुमच्या हातांत वाती घेया मोद्या वाटेर आमी त्यो वाती पेटयतल्यो
आपूण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताची बगारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी भरती बेमोती दर्यो तो वेची कत्म्या पोटलन धरता आपल्या रक्तान नाणयता बापाक दिता तांकां भोगून कुर्बेशिल्या नेटयता आपले जखमास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां भोगून कुर्बेशिल्या नेटयता आपले जखमास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता KA 19 MK 8147 क्रेटा व्हेकल दयकन काडा 8147 हांगसर अल्तरेच्या मुखार वाटेक आड आसा दयकन काडा मोगाळिष्टा जेजू सोम्या सस्नात हांव मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जार तूं आमचो इश्ट्या सोंसना जीण ही जातच खबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका कृपागी सरगारी जार तूं आमचो इश्ट्या सोंसना जीण ही जातच खबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका कृपागी सरगारी
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ पवित्र एवकरिस्ताक वाहनार आमी सोडयता वता ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯೇ वाहनाकडे जागो दिया पवित्र एवकरिस्ताक घेऊन याजक थंयसर येते आसा ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ आमी सगळा पुरुषवाग मेळया ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ गुरी मुಟ್ಟುವ ತನಕ जे कोण वाहनाच्या पाटल्यान आसात मुखार या पुरुषवाग संगत दिया हांगासर कोण बसुल्लीं आसात तुमी पुरुषवाग मेळचे ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ
Sisters, brothers, fathers, please go near the vehicle. सत्रिंग येतिल्ल्यो स्त्रियो वाहन सरशी वसा. सर्रा मेटांकडा थंयसर अक्रेक रिटा ब्रास बँड ताचे उपरांत सत्र्यो घेतिल्ल्यो स्त्रियो ताचे उपरांत सिस्टर्स एंड फादर्स मिलाग्रिस ब्रास बँडच्यानी थंयसर द्वार कडेनच रावचें. मागीर सांगाता आमी पुणशेता भितर येवचें, पुणशेताच्या द्वारांतल्यान येवचें. हांगासर आनीक पुरशें सुरू जावना. मिलाग्रिस ब्रास बँडान थंयसर द्वारा कडेन इल्लो वेळ रावचें. Praise
जय तु जय क्रिस्ता जय तु जय क्रिस्ता जय तु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता जयतु जय क्रिस्ता ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆ ಅಭಯಗಾದಾರ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆ ಅಭಯಗಾದಾರ 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗಾದಾರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗಾದಾರ 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನನಗೆ ಪಾನ ದಾಹಕಾದಾರ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನನಗೆ ಪಾನವು ದಾಹಕಾದಾರ 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕಾರ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕಾಹಾರ ಆತ್ಮಕಾರ ಆತ್ಮಕಾಹಾರ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ನೇಹಕಾದಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಸ್ನೇಹಕಾದಾರ ಸ್ನೇಹ
स्नेहकादारा स्नेहकादारा जय तु जय क्रिस्ता जय तु जय क्रिस्ता जय तु जय क्रिस्ता
संगी उपें रावूं
ಜರರರೆ ನಡೆಯೋಣ ಹರುಷದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗಿರಿಯ ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವರು ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಜಗವ ಹರಸುವರು ದುಃಖಿತರ ಸಾಂತ್ವನದಾತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗಿರಿಯ ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವರು ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಜಗವ ಹರಸುವರು ದುಃಖಿತರ ಸಾಂತ್ವನದಾತರು पवित्र युक्तिस्तक वाहन आम्ही सोडयता वता वाहनाकडे जागोदिया पवित्र युक्तिस्तक घेऊन या जगते सरेते असा ನಾನು ಸಿಂಹವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ सगळा पुरुषवाग मंडळ्या जे कोण वाहनाच्या पाटल्यान आसात मुखार या पुरुषवाग संगत या हांगासर कोण बसुल्लीं आसात तुमी पुरुषवाग मेळचे ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೂ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆವೆ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ
सदांच आमचे संग भोवमुखार भोवन आनी भयणीन व्हडा अभिमानान आमी ताचे मुखार आसा केदो व्हरतो संतोष केदी व्हरती भोगना आमी घेवन आयले हांव ताचे मुखार आनी खंडीत जावन आज सोमी संतोषता आमचे संगी रावून आमकां आपल्या बेसावांनी बरोवंक तो सदांच संतोषता आमचे संगी वावरूंक तो संतोषता सर्व जे कितें आमी करता ताच्या आशिर्वादांनी भरोवंक तो संतोषता फाटल्या 12 दिसांनी खंडीत जावन ताच्या हजरपण ताच्या आशिर्वादां ताचे मार्गदर्शन ताची बेसावां आमी भोगल्यांत कितलोसो लोक लाखांनी लोक हांगा येवन ताची आशिर्वादां शांती समाधान तांच्या समस्यांक परिहार घेवन गेला आनी आज ह्या निमाणे वक्ता ताका आमी अर्घ दिता ताका होगलाप दिता तुजो मोग आमकां साकोवंक फावो केल्ल्याक साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक म्हणून सांगिल्ल्या त्या कीर्तनकाराच्या उतरांनी आमी ह्या सप्तां आमी साकला ताचो मोग साकला ताची दया ताचे बक्षाने ताचे बरेपण ताचो सांगात सोम्या तुका अर्घ आनी होगलाप मान आनी महिमा तुका सोम्या आमची जाप जावं दी मान आनी होगळीक तुका बाळका जेजू आमचे मनशा सैम घेवन आमची सोडवण केल्ले पासत पवित्र संस्कारा मुखांतर अजून तू आमचे मध्ये आसाय देखून हे वार्षिक फेस्त सूक्त रितीन मांडून हाडूंक आदार दिल्ले खातीर लाखांनी भक्तिकांक तुज्या पांया मुळांत हाडिल्ले पासत तुजी भक्त आमच्या काळजांनी कंसयिल्ले पासत सर्व विघ्न अनवरांतले राखोणये सगळे वार्षिक फेस्त सूक्त रितीन आदारूंक आमकां फावो केल्ले पासत कसलींच विघ्न अनवरां घडन अशें सर्व संती बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक तुवें आशिर्वादीत केल्ले पासत पवित्र संस्कारां आनी सक्रामेंता मुखांतर प्रत्येक जण येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमचेर तुवें केल्ल्या सर्व कृपे देण्या पासत खंडीत जावन ह्या 12 दिसांनी एकाने एका घडये सोमयेचो स्पर्श आमकां लागला ताची वस्तू आपली जाल्यार खंडीत जावन गुण जातली म्हणून त्या स्त्रीयेन सांगलें आमी वस्तू न्ही ताका सापडला ताका सेवला ताची कृपा आमी जोडली आमच्या पहिल्या सैबाक तें कळीत आसतना खंडीत जावन आंतरीक जावन आत्मीक जावन ताचे स्पर्श आमकां लागलो हे फेस्त समोवच्या वक्ता ताची कृपे देणी आमचेर घाल म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन हे फेस्त सुसूक्त रितीन आदारूंक आदार दिल्ल्या सुमेस्त पासत ताची विसनार बेसावा आमी मागया ताच्या कृपे देण्यानी आमकां नेटय म्हणून मागया तुमची जाप जावं दी तुजे कृपे देण्यानी भरू सर्व आमच्या स्वयंसेवकांक बाळोक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांक सेक्युलर कर्मेलीत कुटुंबाच्या सांद्यांक इन्फंट जीसस ऑटो ड्रायव्हर असोसिएशनाच्या सर्व सांद्यांक जेवणा समितीच्या सर्व सांद्यांक कार्मेल सोल्जरां पासत पयशांनी वरवे रुपान आनी हेर जायत्या संतींनी प्रत्येक जावन मागण्या रुपार आमकां आदार दिल्ल्या सर्व दानीक गायन पंगडाच्या सर्व संद्यांक आल्तारीची सेवा केल्ल्या सर्व वेदी सेवकांक मिसाचें बलिदान पेटोवन तुजें उतर परगटल्या आनी तुजी कूड आनी रगत आमकां दिल्ल्या सर्व याजकांक खूब सारो सक्रामेंत दिवंक आदार दिल्ल्या सर्व याजकांक तकलेर हात दवरून मागिल्ल्या सर्व दिवकोन आनी याजक भावांक माध्यमांत वावर करून हे भक्तीपण हेरांक वांटोवंक आदार दिल्ल्या सर्व माध्यम मित्रांक बसका उजवाड आवाज आनी हेर साहित्य संती वदक सोदिल्ल्या सर्व आमच्या इश्टांक आनी तशेंच तांच्या सिब्बंदीक शिस्त सांबाळूंक आदार दिल्ल्या सर्व पुलीस सिब्बंदीक विविध रितीच्या पिडेशिरेन वळवळोवन तुजो आदार मागोवंक आयिल्ल्या सर्व पिडेस्त भावंडांक हांगा पुणशताची नितळाय सांबाळूंक आदार दिल्ल्या सुमेस्त नितळाय करच्या सांद्यांक
जवान तयार केलेल्या रांदप्या आणि सर्व तांच्या काम्याल्यांक आम्ही वैयक्तिक जाऊन तशेंच आमी कोर्टान जावन हांगा आयल्या तशेंच हांगा येवंक साध्य जावना थोडी जायते फावटी राती तांकां
ನಡೆಯೋಣ ಹರುಷದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗಿರಿಯ ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಬಾಲರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವರು ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಜಗವ ಹರಸುವರು ದುಃಖಿತರ ಸಾಂತ್ವನದಾತರು ಬನ್ನಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗಿರಿಯ ಭವ್ಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವರು ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಜಗವ ಹರಸುವರು ದುಃಖಿತರ ಸಾಂತ್ವನದಾತರು ಜಡರರೆ